नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. नवो PWD मंत्री दिगंबर कामतान बुधवारा आपल्या कार्यालयाचो ताबो घेतलो. ताणें रोखडीच अधिकाऱ्यां वांगडा बसका आपोवन खात्याचो रिव्ह्यू घेतलो. चडशे विशय समजून घेतल्यात. पॉलिसी थारावन काम करतलो म्हूण दिगंबर उलयलो. रस्त्यावेली फोंडकोलांचेर बेगोबेग पॅचअप करता. दिगंबराचें उतर. PWD ministry is very important ministry for the infrastructure projects, development of roads, bridges, everything. So first I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. जे हांवें power department घेतली तेन्ना केल्लें. Same time I will discuss with the engineers, ask them to give me a presentation. What is the situation as on today? What is required to be done in short time? What is required to be done on long time? So my policies will be like this. So whatever is required for short term, that will be deciding first priority wise, and then what is required in the long term, that will be deciding subsequently. It becomes a first short term priority. म्हणजे potholes जावं, खंय रस्तो पेड्ड्यार जाला, खंय कितें जाला, ते पावर मिनिस्टरान जाल्लो पळय तेन्ना लोकांक 10 वरां 8 वरां लायट नासता. म्हजो ट्रॅक रिकॉर्ड काडा आनी पळयात. फ्रॉम पावर मिनिस्टर I raise the revenue of the state government. Potholes is a major issue at the moment. No, I'm asked them to give me a presentation. So I will come to know which roads are having good situation, which roads are having worse situation. So whichever roads are having worse situation, that will be taken up on priority. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. तो सुद्दां रावलो म्हाका सुद्दां रावलो आनी एकट्यान केलें बॅग आमचें अशें आशिल्लें तें ओपन आशिल्लें दार आणि गोल्ड बीन कितें असलें कबडान गोल्ड बी कांय नासलें कपटान गोल्ड आता तुवें 60,000 कॅश आणि मणयेचो रेट कितलो आसतलो तुज्या म्हणे असं आसतलो 3 लाखांचो असो आसतलो 3 लाखाचो 1.5 लाखाचें अशें आसतलें. आणि मागीर तूं बेशुद्ध जाल्या उपरांत तुका कांय खबर ना केन्ना गेले. मागीर म्हाका मोटर रडलें मागीर तो तेगे फ्रेंड येयलो एकटो तो म्हणपाक चावी दी म्हणपाक हें दार ओपन ते दारा लॉक मारून वयता न्हू ते दार हें करपाक जालें चावी लॉक खंयचे मारले तेणे दुसरे लॉक मारले दुसरे लॉक मारलेलें हे दारा लॉक तोडले तो लॉक तोडूना ते तशें दिसता त्या दारांतल्यान तो नुस्त्या गेल्लो मागीर ते कुडकुड करून ताका फोन केलो कोण कुडकुड करता म्हणून तो बाबा उदय आसता म्हणपाक आमचें कामां आसता म्हणपाक भायर मागीर हांवें भायर म्हणून मार म्हणून पळयली पळय तेन्ना ते आशोता दिसता उलतालो कोणाचेर मरे कितक्याक सुमार ह्या गजाली रातची 4 सुमार फातोडीचेर घोव गेलो तुजी गेलो तो नुस्त्या गेल्लो तो आनी ते नुस्त्या दोग वयता. मागीर जेन्ना ते भायर येता तुका दिसलें ना मागीर कितें केलें ते हांवें दार बंद केलें बेगीन दार बंद केलें गट्टू राव दारार तेच्यान फोट मारून दार हे गेलें ते दार ओपन केले फोट मारून दार ओपन केलें तेच्यान फोट मारून बी आणि आता तुका फोन जालो तेंच्यांनी पळयलें म्हाका अशें पळयलें आसा तेंच्यांनी मागीर तुका तशें टेप बी मारी तशें कितें तोंडाक हें बांदलें तोंडाक कितें घातलें तें म्हाका अशें तुवें शूज पडलें आनी म्हाका तकली अशें धरलें तेंच्यांनी तकली धरलें आनी गळ्या धरलो फाटल्यान कितले जाण आसले 2 जाण आशिल्ले. तुगे मणी काडलो कोण गळ्यांतलो गळ्यांतलो मणी काडून तावल काडलें आनी ते कपडान 60,000 आशिल्ले ते आयले आनी कितें व्हरलें कपडांतलें आनी काय व्हरलें कपड्यांतल्यान हा तुजो मणी बीन येलो मणी बी येलो आणि कॅश आसले 60,000 ते घेवन गेले. ते कितें उलयताले बीन तशें कितें आवाज बी तुमकां आयकूंक कोंकणी कसली उलयताले पयशे काड तेंचे म्हणटाले असं म्हणटाले ते प्युअर कोंकणी उलयताले कोंकणी उलयताले ते क्रिश्चना भशेन आमची कोंकणी अशें कोंकणी उलयताले कोंकणी हय तुका काय कितले जाण आशिल्ले 2 जाण आशिल्ले. तुमकां कोणाचेर डावट बीन ना म्हाका डावट ना फर्स्ट टाइम पयली फावट अशें घडला तुमकां. तुमी कितले जाणां घरांत रावता कितले जाणां 4 जाण रावता ते दिसा कोण नाशिल्लो. आयज अशें ते पालवाडा उजगांव हांगासर आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी हे जे घर पळयता हे घर जे आसा शितल गावडे ही मंगळारा राती कडेन हांगासर एक चोरी जाली फातोडीचेर 4 सुमार. म्हणल्यार जे शितल गावडे तिजो घोव आनी तिजो देर जे सकाळी फुडें नुस्त्याक गेले नुस्त्याचो वेपार करण्या कारणान ते नुस्तें हाडपाक गेले आनी तेज्या उपरांत हे 2 जाण कोण तरी चोर हांगसरल्यान चलत आयले अशें म्हणटा आनी ती घरान आसली आनी ते घरान दार उगडून ते भितर शिरले आनी तांच्यांनी जेन्ना आवाज जालो आनी ती शितल गावडे जेन्ना उठली
तेन्ना तिका दोग जाणांनी मेळोन तिका गळ्याक घट धरली, तिजो मणी काडून घेतलो आनी तिका कितें तरी तोंडाक औषध लावन तिका बेशुध्द केली. आनी तेज्या उपरांत जी रुमा भितर तेंची जी कबड आसली ती कबड ओपन करून ती म्हणटा त्या प्रमाणे 60,000 तिजे जे कॅश आसले ते कॅश तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा. त्याच प्रमाणे तिजो मणी जो आसा तो जवळ जवळ 3 लाखाचो म्हणटा ती. त्या भायर एक डावल तिच्या गळ्यान आसलें तेंय बी नेले. पण अशा पद्दतीन हे चोर आतां डॅरिंग करूंक लागले की घरान सपोज जर मनीस सुद्दां आसलो जाल्यार तेका बांदून तेका घट धरून तेका बेशुध्द करून सुद्दां हे आतां चोरी करपाच्या मार्गार लागल्या. हांगा पालवाडा म्हणटा ते हें घर हें एकुडी अशें घर आसा, पण काही तेंचे जे दोग जाण ते आयिल्ले तांचे फुटेजूय कॅमेराचेर मेळ्ळा. पण मंगळारा फांतोडेचेर हे घडणुकी घडल्या, ही चोरी घडल्या हांगासर. आनी म्हाका दिसता पुलीस फोंडा पुलीस चवकशी करता. आतां पुलिसां कडेन विचारचें पडटलें की कितें तेंच्या हातीक लागला काय म्हणून, कारण जवळ जवळ 60,000 आनी तिजो मणी आनी त्याच प्रमाणे डावल हें चोरांनी लंपास केल्लें आसा. पालवडा उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सांकवाळ इजोरशे कासावले वाठारांत 0.6 हेक्टर भूंयसंपादन रेल्वेन काडिल्ले नोटिफिकेशनाचेर गोंय सरकाराचो खुलासो. भूंयसंपादन खंय थंयच्या लोकांक एक्सेस मेळूंक, चुकिल्ले अलायनमेंट जाग्यार घालूंक आनी घरां सुरक्षीत दवरूंक. डबल ट्रॅक खंय फक्त कोळशाक न्ही, टुरिजमाकूय. MPAक कोळसो हाताळपाची तांक खंय वाडोवंक दिवचें ना. रेल्वे विकास निगम लिमिटेडान जो सध्या लँड एक्विजिशन सांगला की सांकवाळ, इसोरसीम आणि कासावली एरियेन 0.6 हेक्टर लँड एक्वायर करपाक सोदता, ताचे नोटिसीस तांचे जी काडल्या. सो त्या खातीर जो सध्या बोवाळ चल्ला वास्को भितर, ताचे विशीं आयज गोंय सरकारान म्हणटाचो प्रेस नोट इश्यू केलेलो आसा. गोंय सरकारचें म्हणणें अशें आसा की जे रेल्वे निगमान जे काडला 0.6 हेक्टर लँड एक्वायर करपाक सोदता ती फकत इट्स लायक म्हणजे जे लँड ओनर आसतले त्यांच्या खातीर फुटपाथ आसतली ना, त्यांच्या खातीर ती वाड आसतली. एक वेळ थोडे जे अलायनमेंट जे तांकां करपाचे आशिल्ले, जे खंय अलायनमेंट जे चुकिल्ले फाटल्या दिसांनी सर्वे केल्लो ते करेक्शन करपा खातीर आसतले. पूण हें फकत कोल हँडलिंगा खातीर न्ही. जी कोल हँडलिंगची कॅपेसिटी आहा ती केन्नाच गोंय सरकार वाडोवचो ना अशें CMान क्लॅरिफाय केलेलें आसा. आनी हें डबल ट्रॅकिंग जेन्ना जातलें तेन्ना हाचो खुबसो फायदो कोल हँडलिंग जातलें, नो डावट ट्रान्सपोर्टेशन जातलें, प्लस जे टुरिजमा खातीरूय हाचो फायदो जातलो अशें सरकारान क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. सरकारचें अशें म्हणणें आसा की जे गांव जे आसा ते गांवांचे ती जी लँड एक्वायर करपाचो आसा सरकार, ती बँकींग एंड स्टेबिलायझेशन ऑफ सपोर्ट टू सेफगार्ड नियरबाय हावजीस, जी घरां जी सायडीची घरां आसात तांकां सेफगार्ड करपा खातीर ही लँड एक्विजिशन आसतली. प्लस प्रोविजन ऑफ रोड एक्सेस, म्हणजे रोड एक्सेस ते घरांक आसतलो, जे लँड ओनर आसतले तांकां आसतलो, आनी करेक्शन ऑफ अलायनमेंट अशें सरकारान 3 मुद्दे म्हणटा तशें क्लॅरिफाय केलेले आसा. याच विशयाचेर आमदार विरेश बोरकार मिडिया मुखार. कोळसो जो आसा तो फूल फ्लॅश आमच्या गोंयांत हाडटले. गोंय जें आसा तें सोंपोवन उडोवपाक उठतलें. आनी सुप्रीम कोर्टाचो डायरेक्शन येयलें, हें स्टे हाडली, ताका बंद दवरलें. तरी पूण हो जो सरकार आसा, हो BJP सरकार, हो गोंयकारां खातीर मातसोय ना. मनोहर पर्रीकरान स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें की हो जो कोळसो आसा हो कोळसो चड वाडोवपाचो ना, हो कोळसो बंद दवरपाक जाय, कारण हेका कितलेशे लोकांक हानी जाता. हेच तेंचे आमदार जे आसा हे BJP मनोहर पर्रीकर आमचो भाई हें ते म्हणटाले, ते आयज अशें उलोवन दाखयता की बाबा मनोहर पर्रीकरान कांय सांगना म्हणून आमकां हो जाय. आयज ते स्थानीक आमदार अशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता की कोळशाच्या बाबतींत आमकां कांयच हें ना. सांतिस्तेव न्हंयत मोटारीक जाल्ल्या अपघाताक वर्स जालें, मात गाडयेंतल्या बासुदेव भंडारीचो पत्तो ना. बरोबर आशिल्ले चली न्हंयतले गाडयेंतल्यान भायर सरले. बासुदेव बुडलो वा मान्यांनी खाल्लो काय आनीक खंय पावलो कांयच पत्तो ना. ताची फामील गुजराताक सोडून नेपाळांत पावली. वर्स जाले मोबायल लॅपटॉपाचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट ना. तुमकां परत एकदा याद करून दिता की 1 वर्स फाटीं सांतिस्तेव फेरीबोटीच्या धोक्या वयल्यान गाडी उदकान वचोन गाडयेंतलो ड्रायव्हर बासुदेव भंडारी हो बेपत्ता जाल्लो. आतां ह्या गजालीक 1 वर्स जालें, तरी बासुदेव गेलो तरी खंय हेची कांयच खबर ना. नमस्कार, हांव ओमकार फारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट. बासुदेव हो आपल्या फ्रेंडा बरोबर आपली 3री एनिवर्सरी सेलेब्रेट करपाक लागून पोरू 27 ऑगस्टाक गोंयांत आयिल्लो. दुसऱ्याच दिसा 28 तारखेक पणजे एका कॅसिनोन तेणें पार्टी केली.
त्याच्या बरोबर पार्टी करपाक लागून स्पेशली तेजो गुजरातच्यान तेजो फ्रेंड कल्पराज आनी त्याचे फ्रेंड सुद्दां गोंयांत आयिल्ले. वासुदेवाचो फ्रेंड कल्पराज हो 31 ऑगस्टाक गुजराताक परत गेल्या उपरांत वासुदेवान लास्ट पार्टी सांखळे एका हॉटेलान केल्या उपरांत वासुदेवाचें कितें जालें तें मात आजून कळेनात. पोलिसाच्या म्हायती प्रमाण सांखळे पार्टी करून आपल्या फ्रेंडा बरोबर पणजे येवपाक भायर सरलेली. माशेलान पावताच त्याची गाडी एका गाडयेक लागली. वासुदेवान थंयच्यान पळ काडली. मात दुसऱ्या गाडयेंतल्या लोकांनी त्याचो पाठलाग केलो. पाठलाग करता करता वासुदेवाची गाडी सांतिस्तेव फेरीबोटीच्या धोक्या वयल्यान उदकान पडली. उदकान गाडी गेल्या उपरांत गाडयेंतल्यान चली भायर सरले. मात वासुदेव थंयच्यान नात तो आजून मेरेन 1 वर्स जाले तरी पत्तोच ना. आतां प्रश्न पडटा वासुदेव भंडारी गेलो तरी खंय. लोक उलयता की तो उदकांतल्यान पोवन वचोन खंय तरी पळोन गेला आसतलो, जाल्यार कोण म्हणटा उदकान तो बुडलो आसतलो. उदकान मानग्यांनी ताका खाल्ला आसतलो अशेंय उलयतात. सद्याक वासुदेवाची फामील गुजरात सोडून नेपाळाक रावपाक लागल्यात. वासुदेवाचो व्हडलो भाव नेपाळाक एक हॉटेल चलयता. त्याच्याच बरोबर त्याची आवय बापूय रावता म्हणून कळोन येता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतींचेर बंदी आसतना गोंयांत मुर्त्यो विकल्योच. घाल्ले निर्बंध फेल. शारा गांवांनी POPच्यो मुर्त्यो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान चित्रशाळांनी पळोवणी केल्ली, मात भायल्यो मुर्त्यो हाडून दुकानांनी विकल्यो. दर्यादेगांनी उफेल्ल्यो मुर्त्यो एकठांय करप चल्ला. प्रदूषण मंडळ मुर्त्यांचो पिसुल्ल्या प्लांटार विलो लायतले. 5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन जालें. प्लास्टर ऑफ पॅरिसा पासून केल्ल्या गणपती मुर्त्यांचेर बंदी आसून लेगीत गोंयांत मुर्त्यांचेर घातिल्लो निर्बंध फेल. शारा गांवांनी POPच्यो मुर्त्यो प्रदूषण नियंत्रण मंडळान चित्रशाळांनी पळोवणी केल्ली, मात मुर्त्यो आयात करून दुकानांनी विकल्यो. With regards to the Ganesh idols surfacing on the shore or any other water body where it is immersed, the board is collecting these idols and they will be dispersed at the Bazaras waste facility. In case of any resurfacing of these idols, you can contact the board officials, Nilesh Parsekar and Edma Seth. So these idols, once informed, will be collected and disposed at the Bazaras waste facility. Thank you. प्रुडंटा खातीर महेश खाडी. पणजे कणंगूट हणजुणा मोबायल चोरपाची प्रचंड प्रकरणां. 50 फोन पोलिसांनी रिकवर केल्यात. चडशे फोन सेकंड हँड फोन विकपी दुकानांतल्यान रिकवर केल्यात म्हूण SP आनी IGP सांगता. सुमार 50 चोरी जाल्ले मोबायल फोन पुलिसांनी रिकवर केल्यात. असले चडशे फोन सेकंड हँड फोन विकपी दुकानांतल्यान मेळिल्ले आसात म्हूण IGP उलयलो. तकरीबन 2025 में ये 50 के आसपास से मोबाइल फ़ोन जो कि लॉस्ट और स्टोलन रिपोर्ट हुए थे उनको रिकवर किया. ये जो ज़्यादातर फ़ोन रिकवर हुए हैं ये सेकंड हैंड जो शॉप्स से हैं वहाँ से रिकवर हुए हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जो मिसिंग फ़ोन होते हैं या जो है जो चोरी हो जाते हैं वो कहीं न कहीं जाकर के बेचे जाते हैं और फिर बाद में जो है ये इनको जो है गलत हाथों में पड़ने की संभावना रहती है. तो कभी भी अगर जो है इस तरह से जो है आप सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो IMEI को एक बार ज़रूर जो है उसको चेक करें. DOT का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से पहले एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद में इसको जो है खरीदें. गोंयच्या पणजे कळंगूट हणजूण सारकेल्या वाठारांनी मोबायल चोरयेची सगळ्यांत चड प्रकरणां नोंद जाल्यात. फोन चोरी जाल्ल्याचे कळत जाल्यार नागरिकां खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या सुविधा विशीं उत्तर गोंयच्या SPन म्हायती दिली. We have been tracing the stolen or lost mobile phones in last 4-5 months. CEIR portal is a portal जहाँ पे पब्लिक भी अपना stolen property, stolen mobile phone या lost mobile phone को रिपोर्ट कर सकती है and उसके थ्रू पोर्टल के बैक एंड से वो मोबाइल नंबर का जो IMEI है वो ब्लॉक हो जाता है ताकि वो आगे उसको यूज ना कर पाए. और उसके बाद कभी उसमें कोई सिम कार्ड डालता है तो पुलिस को अलर्ट आ जाता है.
हम लोगों का अलर्ट आया था, जहाँ से वो स्टोलन रिपोर्ट हुआ था या फिर लॉस्ट रिपोर्ट हुआ था, वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन को अलर्ट आ जाता है कि कोई उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद जब एक बार ट्रेस हो जाता है तो वी कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू रीएक्टिवेट द IMEI। तो एक बार अब जो मोबाइल फोन जो लॉस्ट हो गया था उस IMEI को हम रीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। तो जैसे सारे फोन अभी इनएक्टिवेटेड हैं, बट इसको चालू करा के पब्लिक को वापस दे रहे हैं। सोलन तो कलमपुर, पणजी और अंजुना। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। 3 आनी 4 सप्टेंबराक GST कावन्सिलाची 56वी बसका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बसकेची यजमानकी चलयतली। GST स्लॅब कपातीचेर सगल्यांची नजर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बसकेत वांटेकार जावंक अधिकाऱ्यांक घेवन दिल्ली। 28 आनी 12% स्लॅब काडून 5 आनी 18% अशे दोनूच स्लॅब दवरपाचो सरकाराचो प्रस्ताव। मजगती मुख्यमंत्री दिल्ली केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलाक मेळ्ळो। नंबर प्लेट नाशिल्ली गाडी एकट्याक उखलता म्हूण म्हापशा बोवाळ। पुलिसांक आपयल्या उपरांत प्रकार कितें तो कळ्ळो। गाडी खंय तेलंगण पुलिसांची। एकल्या आरोपीक धरूंक आयिल्ली। गोवा पुलिसांक तांणी ते विशयी कल्पना दिल्ली म्हूण उत्तर गोंयचो SP सांगता। म्हापशा जाल्ल्या प्रकरणा विशीं नगरसेवक सुधीर कानोळकार उलयलो। ही गजाल म्हाका कळ्ळी तेन्ना हांव पर्सनल थंय गेलो। कार थंय आसली आनी तेंच्यांनी जे एक दिसलो कोण तरी तेका धरलो आनी गाडयेन कोंबलोलो। हेय पळयलां हांवें परिस्थिती खरी। आनी ते बॉक्स मारल्या कारणान थंय मातशी गर्दी जाली आनी तेंची गाडी पळयली। ते गाडयेक फुडली नंबर प्लेट नासली, फाटली नंबर प्लेट नासली आनी ते भितर आसले ते अवकाळी उलयनासले, ते हिंदीन जे काय उलयताले। पूण आमी म्हणलें कितें पुलिसेक हें करप। मागीर पुलीस येयले, PSI येयलो थंय। PSI गाडयेन बसलो आनी ती गाडी घेवन पुलीस स्टेशनार गेले। हें हांवें पळयलां। आरोप्याक उखलपाक आयिल्ली गाडी तेलंगणा पुलिसांची म्हूण उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्तान स्पश्ट केलें। ऐसा कुछ नहीं बोला, वो बस चेस करते हुए आए थे मुंबई से। ऐसा कहीं ऑन रिकॉर्ड है तो आप मुझे दिखा दें। पर विदाउट नंबर प्लेट वो व्हीकल थी, तो वो क्या है, अलग अलग स्टेट से चेस करते हुए आ रहे। जनरली पुलिस कैमोफ्लेज करके ऑपरेशन करती है। वो महाराष्ट्र से ऑपरेट करते हुए गोवा में घुसे थे, तो उस समय शायद उन्होंने नंबर प्लेट हटा दिया हो, क्योंकि गोवा में फिर वो तेलंगाना का या फिर महाराष्ट्र का नंबर आइडेंटिफाई ना हो। पर गोवा पुलिस को कॉन्फिडेंस, तो गोवा पुलिस को उसके बाद तुरंत फोन करके उन्होंने बता दिया। हमने अकॉर्डिंगली सारा वेरिफिकेशन करके देन ओनली वी लेट द अक्यूज्ड। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी OBCंक आरक्षीत आशिल्ले 549 पोस्ट रिते। वेगवेगळ्या कारणां खातीर हे पोस्ट भरिल्ले नात। समाज कल्याण खात्याची जाप। कदंबात सगळ्यांत चड 211 पोस्ट रिते। स्किल डेव्हलपमेंट IPHBतूय पोस्ट रिते। गोंयांतल्या विविध खात्यांनी OBC खातीर आरक्षीत आशिल्ले 549 पोस्ट रिते आसात। डाटा मेळटा ते प्रमाण सगळ्यांत चड 211 रिते पोस्ट कदंब महामंडळांत आसात। हातूंत ड्रायव्हर, कंडक्टर हांचे सयत हेर 15 पोस्टांचो आस्पाव आसा। उदका स्त्रोत खात्यांत 45 पोस्ट रिते आसात। पशुसंवर्धन खात्यांत 43, अर्थीक विकास महामंडळांत 27, शेतकी खात्यांत 25, बंदखंड निरीक्षण विभागांत 24, भूंय नोंदणी खात्यांत 11 जाल्यार गोंय विद्यापीठांत 18, भौशीक पुरवण खात्यांत 11 पोस्ट रिते आसात। बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यांत 10, तंत्र शिक्षण विभागांत 9, अन्न आनी वखदां प्रशासन विभागांत 9, हस्तोद्योग महामंडळांत 8, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कचेरीत 10, गोंय शालांत मंडळांत 8, IT खात्यांत 7 OBC खातीर आरक्षीत आशिल्ले पोस्ट रिते आसात। कुशळटाय विकास खात्यांत वट्ट 468 पैकी 87 पोस्ट OBC खातीर आरक्षीत आसात। IPHBत वट्ट 647 पैकी 124 राखीव आसात। हातूंतले 109 पोस्ट भरल्यात। प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकर। चिरपुटे प्रियोळा एका घराचेर पालसण कोसळ्ळे। घरा भोंवतणचे दुरीक काबार। अंडरग्रावंड केबलिंगाक खंय दोंगरार चर मारिल्लो। पावसाक लागून चरात उदक भरले। परत पालसण कोसळत म्हूण घरकाराक भंय। सरकारान बेगोबेग उपाय काडचो म्हूण घरकार मागता। चिरपट्या हांगासर आनी हो चिरपटा गांव जो आहा हो प्रियोळ मतदारसंघात पडटा आनी हांगासर श्रीकांत नायक, बाबुराव नायक हांचे हें जें घर आसा
हे फाटले 30-40 वर्सां जाली ताणें घर बांदला आनी तो रावता हांगासर. पयर चवथी कडेन रातचे 2 सुमार ही सगळी माती सगळी कोसोन येयल्ली आसा. ताणें पावस खूब पडलो, हेवटेन हेणें केबल तें चर मारलो वयल्यान आनी तितूंत जाल्यार केबल येयलो आतां लायट दिवपाक. आनी तांकां पयलीं सांगलेलें थंय हें करूं नाका, हांगा वयले दोंगराचें सगळें उदक येतलें आनी झिडटलें आनी आमगेलें पडटलें म्हणून. तेणें तें कांय तें आयकून धरलें ना. आनी हो केबल जेन्ना तेणें घातलो न्ही आनी हें जालें न्ही तेन्नाच्यान तें उदक सगळें जिरोवन तें पोंच्यान हांगा फुटलें. कंबाल बालो पळय कित्याक तशें आहा बरो उंच बांदलेलो तें हांगा येवं जायना म्हणून. सगळें पण ते कोसोन गेले. सगळें गेलें. आतां तेवूय आतां डेंजर आहा. तेजे पोंदा लायट आहा. लेटर केला सगळ्या राखून मेळ्ळो ताका लेटर दिलें. आतां जी झाडां वयर आसा ती सामकी बागोवन आसा आनी म्हाका दिसता केन्नाय तेज्या घराचेर ती पडपाक शकता. कारण आनी जी माती जी आसा ती वयल्यान आनिकूय कोसोवंक शकता. कारण ही केन्नाय समज जर पडली जाल्यार तेजी घराची लुकसाण जावपाक शकता. सो गव्हर्मेंटान जावं सरकारान हेजी बेगीन दखल घेवन जे कितें पावलां उखलूंक जाय ती बेगीन उखलपाची गरज आसा. चिरपडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत 40% उदक नॉन रेव्हेन्यू. पायपलायनी पोरण्यो, अर्दें उदक व्हांवत वता. उरिल्ल्या उदकाची चोरी जावं पिवपा उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा. उपाय काडटा म्हूण मंत्री सांगता. कुडचड्यार वॉटर सप्लाय खात्याची परिस्थिती बिकट, ताचेरूय उपाय काडटले म्हूण मंत्र्यांचें उतर. गोंयांत 40% उदक नॉन रेव्हेन्यू. पिवपा उदका खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक घेवन निरीक्षण केल्या उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती. उदकाची पायपां पोरणी जाल्ल्यान चडशें उदक व्हांवून वता जाल्यार उरिल्ल्या उदकाची चोरी जावं येता म्हूण मंत्र्यान सांगलें. 40% of the Goa's water that it is non-revenue water. आता non-revenue water त्या जमनीन वता काय कोणाच्या घरान वता कोणाच्या फॅक्टरीन वता ते आता पळोवपाक जाय. There is a 40% leakage or non-revenue which does not generate revenue, otherwise it would have. So we have to calculate the loss of revenue because of this. And if over a time, if we spend getting all these bridges, these gaps filled, pipeline नवी घाली जर जायत खर्च कितले येतलो आनी वर्साक लॉस कितले जातले हाचे एनालिसीस केले जर जाय जाल्यार we will come to know total non-revenue water when you supply, when you get the source, at the source let us say आमी 1000 घेता आनी आमी 600 लोकांक दिता जाल्यार 400 वता. सो दिस इज 40%. वॉट आय अंडरस्टँड इज वन ते मातयान भितर खंय तरी वता. इट इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड लिकेजीस आसात. द अदर पार्टीज ताची चोरी जावपाक शकता. तशेंच कुडचडे वॉटर सप्लाय खात्याची परिस्थिती विकट दिसली. शौचालय नाशिल्लो म्हूण मंत्री सुभाषान सांगलें. फाव ते उपाय काडटले म्हूण मंत्र्याचें आश्वासन. कुडचोरे म्हणटा थंय 2 ऑफिसीस आसा. देर आर अबाउट 75-80 staff sitting in 2 just 100 square meters of area. So they are very congested. They do not have toilets also. I assured them that we will take needful action immediately. See if there is a vacant premise somewhere of government or otherwise we will see a rented premise which is bigger in size. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. 7 दिसांची चवथ जाली. ताळ घुमट शामेळाच्या तालार फोगाच्या गडगडात लोकांनी गणपतीक फुडल्या वर्सा लवकर या म्हूण निरोप दिलो. सूख शांतीचो आशिर्वाद दिवन 7 दिसांचो गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेक. अनंत चतुर्दशी मेरेन गणपती अजून आसात. पळोवया 7 दिसांचे विसर्जन. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.